तो केन्नाच पळयना. बेसिकली मायकल बाब डिलिमिटेशन जातना प्रत्येक डिलिमिटेशना म्हटल्यार कितें तरी एक साऊंड लॉजिक आसपाक जाय. साऊंड लॉजिक आसपाक जाय, ते आसतले. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विल सी दॅट नोबडी विल बी हर्ट. आता तेका जो तर दिसले की आपले जे हिंगासर हेंच्यांनी चुकोवन आनी कितें केला, इमिडिएटली बिफोर दिस थिंग दे कॅन कम आउट विथ अ कॉरिजंडम. कॉरिजंडम खूब फाटी येता. सो तो वचत जाल्यार तशें कितें भानगडी करीत जाल्यार कॉरिजंडम ते डेप्युटी चीफ तिसरी गजाल जी आसा ह्या विशयातली ती तांणी सांगले की आपल्याक खंयच तांचे एडमिनिस्ट्रेशना भितर इंटरफियर करपाचें ना. एज अ मिनिस्टर म्युनिसिपालिटीज आर इंडिपेंडंट आनी आपूण खंयच इंटरफियर करचो ना. हाजे बरोबर कांय जाणांचो मुद्दो हो आशिल्लो की थंय इतली राजकारण चलता, म्हाका दिसता पंचायती भितर सुद्दां चलता. एकट्याक सकाळी सरपंच केला आनी दनपरताचेर अविश्वास ठराव हाडलो, असली भानगडी जाता. थंय बाबू कितें दिसता की ह्यो गजाली कशी कंट्रोलांत दवरपाच्यो? काय दवरप ना, ते चलता ते चलनी. ना काही म्युनिसिपालिटी ज्यो अश्यो आसात जे रॉंग करता, थंय मिनिस्टराचो रोल, गव्हर्मेंटाचो रोल येवपाकच जायना. कितें करून अशें जावपाक जायना. जे रॉंग करता तेजेर देखरेख हें आसपाकच जाय. हांव इंटरफियर जावचो ना म्हणून कोता येना म्हणटा. सामकें इंटरफियर जायना अशें म्हणपाकच जायना न्ही. कित्याक नाल्यार कितें केलें जाल्यार सर्वसाधारण मनीस आहा तो जे कसले गजाली लागून जर उरलो जाल्यार लायफ टायम उरतलो. ताका न्याय खंय तरी मेळपाक जाय. म्हळ्यार तेंच्या लेवलाक जरी इंटरफिरन्स जर करना खरें, पूण पूण त्या लेवलाक वयचेच पडटलें. ना जाल्यार कितें कांय जावं शकता न्ही. म्युनिसिपालिटी एक कितें करपाक शकता न्ही. सी पंचायती भितर ह्यो गजाली भरपूर जाता. म्युनिसिपालिटीचेर म्हाका दिसता डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ही इज व्हेरी कॅटेगोरिकल दॅट आय एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर. ही डजंट इंटरफियर डीप इनसाइड. तुम्ही हे अशें कित्याक केले, ते तशें कित्याक केले, तसो इंटरफियर जावचोच ना. दॅट यू कॅन शुड नॉट डू. या अँड ही इज अ अपरायट पर्सन. इनजस्टीस जावपाक दिवचो ना. इतली तूं सांगता. आयज पासून तूं पळय आख्खे गोंयान जितक्यो म्युनिसिपालिटीज आहा, कोणे तरी डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचेर केन्ना बोट दाखयला की तेणे अशें केलें म्हणून? ते बाबू सुद्दां म्हणना, तो सुरवात करता ते सांगता. इफ देर इज एनीथिंग, if Babu thinks that if there is any problem, he should come and tell him and he will solve the problem. This much assurance I can give you in BJP. This was not happening in Congress. Congress तुका ते भितरूच घेनासले दाराच्या भितर. आम्ही आधी दीस काढले काँग्रेस, म्हणजे आम्ही जेन्ना बीजेपीन आसले तेन्ना काँग्रेसी कडेन वयताले. तू म्हणटा काँग्रेस टार्गेट करताली, बाबू म्हणटा बीजेपी टार्गेट करता. भारतीय जनता पार्टीन हे इतले डिसिप्लिन आहा आमचे. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही 7 वर्सां आम्ही तुका ऑपोजिशनाक जेन्ना पळयता तो ते नदरेन पळयना आमी. रायट कितें जावपाक जाय ते रायट जाता. बाबू ज्या दिसांची कंप्लेन करता आज ते तुम्ही फाटली 7 वर्सां काडिल्ली म्हणटात. जे बाबू आज तुम्ही करता म्हणटा आपल्या. ना 7 years they were in power. आता 9.5 वर्सां जाली. 7 वर्सां ते असले. फाटली 2 वर्सां तुम्ही तशी 7 वर्सां विशयी दीस काढल्यात. ना पळय इनजस्टीस इज नॉट डन. तो म्हणटा की तूं जे सहन करता ते फाटली 7 वर्सां तांगे सरकार येवचे तांणी केल्लें. मायकलान एक म्हणलें की बीजेपी सरकार जो आसा तो कोणी जर आपल्यागे प्रॉब्लेम जाले आनी जर ते नदरे हाडून दीत जाल्यार ते सारखे करता अशें म्हणून. पूण एक फावटी अशें जाता त्यांच्या काही मंत्र्यांच्या मनाक करपाचे आसून सुद्धा पार्टीचे वर्चस्व किंवा काही आमदारांचे वर्चस्व इतले जाता की ते जावपाक जायना. ते अन्याय ते जाताच. म्हळ्यार ते कितें करता, मिनिस्टराच्या काही मनाक आसून सुद्धा एक फावटी करपाक दिना. पार्टी ओव्हर शॅडोज मिनिस्टर. सी आय फील दॅट इफ देर इज एनी जेन्युइन ग्रीवियन्स ऑफ बाबू कवलेकर, यू शुड गो अँड सिट विथ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. ही विल सॉल्व इट. बरें, दुसरो विशय आता कोमुंदारीचो महत्वाचो सारको. कुमेरी मारामतची पयली क्लियरली डेप्युटी सीएम म्हणटा की कोमुंदात कमिशनाचो रिपोर्ट आयलो की ही विल गो डीप इन टू इट अँड ट्राय टू सॉर्ट आउट दी इश्यूज. मायकल बाब, तुकाय खबर आहा तुज्या आजूबाजून भरपूर कोमुंदारीची लफडी चलतात. दिसता की कोमुंदात कमिशनाचो रिपोर्ट येतकीर जाग्यार घालप प्रॅक्टिकली डेप्युटी सीएमाक शक्य आहा? कोमुनिदादीचो इश्यू कितें जाला, आदीसून कितली वर्सां जाली. बरोबर. हे जोमणी खान कोमुनिदादी काबार करून उडयल्ले गोंयान. आता न्यू कमिटी येता आनी ती म्हणटा आमी सारखे बरे जाग्यार घालतले म्हणटा. ते हे घेवनूच भितर सरतात. जाग्यार घालतले, कितें जाग्यार घालतले ते सांगिना. आनी खंयच्या जाग्यार घालतले ते सांगना. खंयच्या जाग्यार घालतले ते सांगिना. फर्स्ट टायम ही अरेस्ट जे जाले सेरुला कोमुनिदाद, इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. इफ यू लूक, फर्स्ट टायम जाला. म्हणजे खंय तरी भंय येवपाक जाय की तुम्ही असले भानगडीचे गजाली करूंक जायना. पण आता इफ यू लुक एट द होल कम्युनिटी, दिस कोमुनिदाद लँड, वी कॉल इट कम्युनिटी लँड. करेक्ट. अँड आय थिंक इट इज टोटली बींग एन्क्रोच्ड. टोटली एन्क्रोच. खूंय जागे खाली आहा कोमुनिदाद तितके एन्क्रोच जाल्ले आहा.
तांकां भायर काडटले ते लोकांक जर आयज एन्क्रोचमेंट जाले तांकां भायर जर आफ्टर 6 months वी स्टार्ट प्रोसिडींग्स टू रिमूव देम म्हाजो टर्म सोंपतलो एज अ MLA म्हाजो टर्म सोंपतलो तर आय एम परस्युईंग हेल्पिंग द कम्युनिदाद टू रिमूव द एन्क्रोचमेंट म्हाजो टर्म सोंपतलो दुसरो आमदार येतलो तो म्हणटलो तुका कितें दिसता की हो इश्यू सॉल्व जावपाक शकता स्ट्रिक्ट लॉज हॅव टू बी देयर तो म्हणटा की फर्स्ट टाइम आमी एक क्लियर सिग्नल धाडला सिरुला कोमुंदारीच्या प्रकरणा भितर अरेस्ट बी करून की बाबा वी आर क्रॅकिंग डावन वी आर एक्टिंग आणि आताच डेप्युटी सीएम सांगता की कमिशनाचो रिपोर्ट आयलो की वी विल गो डीप इनटू इट कितें फरक पडटलो नाही फरक पडटलो म्हणजे कितें जाता कोमनदेशचो हो प्रश्न जो पयलीं साकून आहा आनी तेजेर सामकी कडक आनी म्हणजे तसो देखरेख जर आसली जाल्यार कडक देखरेख दवरपाची एकदम गरज आसा कित्याक ही शेरुला कोमनदारी बरोबर आमच्या भागांत सुद्दां बरोबर असोच तें आसा वन्सत थंय एनक्रोचमेंट असोच मागीर ते एनक्रोच थोडे दीस जाले काय मागीर तो आपलो मालकी हक्क म्हणटा रेग्युलरायज कर म्हणटा म्हणजे की अशेंच चल्ला वसत थंय जे कोमनदारी लँड आहा ते कोण See, this land was purely meant for Goans. We have to understand that point first. ही आमचे गोंयकारांची लँड ही लँड काढून आमी भायल्यांक दिल्ले आहा भायले म्हणजे कोण इंडियन्स बट दे आर कोड ऑफ कम्युनिदाद कितें म्हणटा इट इज फॉर गोवन्स नॉट फॉर आउटसायडर्स इट इज यू कॅनॉट गिव इट टू आउटसायडर्स सो हे लँड जे आहा हे एन्करेज केल्ले आहा बरोबर दिस इज अ फॅक्ट आणि थंय आमकां कितें तरी रेमेडियल एक्शन घेवची पडटली म्हजो पॉयंट इतलोच आहा की आमी करेक्शनल पाथ घेवपाच्या परिस्थिती भितर आसात काय परिस्थिती आमच्या हातांतल्यान गेली म्हणटा तूं आय वूड से आमच्या हातांनी परिस्थिती नाच कोण कितले You are also agreeing on उलो आयज कोण कितले उलो की आमी हे जाग्यार घालतले हे करतले ते करतले अनटिल एंड अनलेस आमचो चीफ मिनिस्टरान कशे बायणा क्लियरन्स केले जे इलिगल एन्क्रोचमेंट ड्रास्टिक डेमोलिशन स्टेप जावपाक जाय सर्टन थिंग्स यू नो लायक ब्लॅटंट आहा थंय जे ऑनरेबल MLA म्हटला मोविन गुदिनोन की थोडे रेग्युलरायज जावपाक जाय आदीसून आहा ते हांव आय एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन जे आदीसून आहा आदीसून म्हणजे कितले आदीसून 30 years 35 years 40 years जे कम्युनिदादीच्या बाटांनी एन्क्रोचमेंट जाल्ले आहा जे कोणे घरां बांदून रावल्ले आहा जेंचे हाऊस टॅक्स रिसीट आयसून 15-20 वर्सां 25 वर्सां पयलींसून आहा म्हणजे 25 years एक कट ऑफ डेट करात आणि देन वन्स अँड फॉर ऑल So, गो फॉर क्लियरन्स and no in that particular land supposing this is the land इथून कोण 30 वर्साचे आहा आणि कोण 4 वर्साचे आहा 4 वर्साचे आताच मोडा हे जेन्ना रेग्युलरायज तुम्ही करता तेन्ना हे 4 वर्साचे मोडूकूच जाय डिमार्केट करात आणि क्लियर करात Yeah, दॅट no. इज द थिंग make a plan and go ahead how many houses are here in this survey तुम्ही number वोट बँक पळयनाकात तुम्ही वोट बँक पळयनाकात supposing there are 300 houses out of that 200 are old and 100 are new demolish the 100 and make 200 legalize ओके म्हाका लास्ट सांग वेळ सोंपता कुमेरीची इश्यूचेर यू आर नॉट हॅपी ना ना कित्याक not करेक्ट करेक्ट कुमेरीचो हो इशू जो आसा न्ही हय जो गेल्या 2002 साकून हांव असेंब्लीक आसा बरोबर आणि तेन्ना साकून तो खंयचो गव्हर्नमेंट रेज करत आसा ते गव्हर्नमेंटाक हांव रेज करता अजून कुमेरीच्या लोकांक काही लोकांक अजून मालकी हक्क मेळ्ळो ना जे कुमेरीचे कल्टिवेटर जे पयलीं पासून ते दयानंद बांदोडकराच्या तेणीच दिल्ले म्हणजे शेतकऱ्यांक ओ कुमेरी हे म्हणून पण ते काही लोकांक त्यांना सनद त्या टायमार दिल्ली आणि काही लोक त्या टायमाचे अजूनही आसात ते टायम टू टायम प्रत्येक गव्हर्नमेंटा कडेन आपले अर्ज दीत असतात प्रत्येक गव्हर्नमेंट प्रत्येक रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्रत्येक कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामदार चालूच असता पण अजूनही तांकां कांयच मेळ्ळी ना फक्त तांकां ह्या वाटेन त्या वाटेन त्या वाटेन आतां ते म्हणटात कितें फॉरेस्ट रायट एक्ट पळय आसा ताजे मार्फत आमी घेतले आता हे समजना की कोमुंदाद लँड ही सेपरेट फॉरेस्ट लँड ही सेपरेट आहा आता तुमी हे लोकांक थंय आतां एप्लाय करपाक लायल्या हांगा तुम्ही फक्त त्या लोकांचे म्हणटा टेबल टेनीस चला जाता कितली वर्स जाली हो कुमेरीचो प्रश्न 100% सुट्यो जायना दीज आर म्हाका दिसता तुमच्या This is a सरकारा मुखार genuine- ना मायकल this is a तुमच्या genuine सरकारा कडेन issue अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे जे इतली वर्स सामकी जे अशी प्रलंबीत आशिल्ले यू कॅन वन्स अँड फॉर ऑल सेटल अँड टेक क्रेडिट फॉर इट टेक क्रेडिट फॉर इट विल यू डू इट माया इश्यू असोच आसलो आता माया इश्यू गव्हर्नरा कडेन पावला वन्स गव्हर्नर gives his assent it will come back to the assembly it will be cleared this is one similar issue now this kumeri cultivators maka dista inso issue खूप long pending See, this is a genuine solve and take credit. genuine issue genuine people Correct. our goans Correct. आमचे गोंयकार तेंका हे म्हाका दिसता दिवकूच जाय आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर will give justice to this. You are confident. 100%. You are confident की You will या give काळा भितर आणि जातले. हे जाली जाल्यार न्हू हांव जावची ना अशें हांवूय म्हणटा जाली जाल्यार
सभाघरांक हांव मातशें फाटी फुडें सरचो ना की तेंचें अभिनंदन करपाक की हो प्रश्न जो आसा खूब पयलींचो बरोबर आणि तू तांकां काढून क्रेडीट दितलो घेया म्हणून दितलोच. क्रेडीट credit दितलोच. फुडल्या फावटी आमच्या वांगडा येवंक शकता सांगूंक जायना म्हाका दिसता ह्या इतल्या कमेंटाच्या ही इज इन लव विथ द कुमेरी खूप खूप सूचक आणि खूप स्पेक्युलेटिव्ह म्हाका दिसता हाजेर स्पेक्युलेशन खूप जावपाक शकतात ह्या हाजेर हांव हांगा थांबता म्हत्वाचे विशय आशिल्ले वेळ थोडो आशिल्लो जाता तितलो कव्हर करपाचो प्रयत्न केला पण तुम्ही दोघे जाण आयले आनी इतली कमी वेळा भितर सुद्दां एक्सप्लेन केलें थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार